लोकांक जाय आसले सगळे विरोधी पक्ष एकठांय जाल्ले तांकां आमी नमन करून एकठांय येवन लोकसभा वेंचणूक बरे तरेन लढयली. कॅप्टन विर्याटो जिखलो तातूंत आपाचो मोलाचो वांटो आसा अशें आपाचो अमित पालेकार सांगता. इंडिया आघाडी अजुनूय घटमूट आसा आनी मुखारूय अशीच घट उरतली म्हणीत पाटकारान केल्ल्या विधानाचेर पालेकाराचो यू टर्न. आमी मैत्री आमची साबूत आसा. मैत्रीचो हात फुडें करपाचो प्रश्न ना, कारण आमी खांद्यार हात घालून फाटलें इलेक्शन लोकसभेचें लढलें. फाटलें इलेक्शन आमी लोकसभेचें एज इंडिया अलायन्स कित्या खातीर लढलें की लोकांचें एक एस्पिरेशन आशिल्लें गोंयकारांचें की सगळे विरोधी पक्ष जे आसा ते एकठांय जावचे. ताका आमी नमन करून आमी फुडें सरले आनी म्हाका दिसता आजूय लोकांक आनी ज्या तरेन आमी इलेक्शन लढलें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कॅप्टन विर्याटो जिखलो तातूंत आमचोय मोलाचो वांटो आसा. आमचे MLA, आमचे व्हॉलंटियर्स, आमचे लिडर हे सगळ्यांचो मोलाचो वांटो आसा. आम आदमी पार्टी न्ही, गोवा फॉरवर्ड पार्टी न्ही, पण जे कोण घटक आशिल्ले ते सगळ्यांचो तातूंत भितर मोलाचो वांटो आसा. गोंयभर आमी मिटींग केली. आतां संघटना हो विशय वेगळो. संघटना प्रत्येकान स्ट्रॉंग करपाची, हाचेर डावट कोणाकूच आसपाक जायना. म्हज्या पार्टीची संघटना 40 मतदारांक संघान घट करपाची जबाबदारी म्हजी आसा आनी तीच जबाबदारी आतां अमित पाटकाराची आसा. पूण दुसरो जो ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो की डायनॅमिक्स ऑफ लोकसभा इज डिफरंट एंड राज्यसभा असेंब्ली इज डिफरंट हो विशय खंय तरी मनाक खटकला. पूण जशें सुनील कोटणकरांनी म्हणलां की वी आर ऑल टुगेदर, वी आर 100% टुगेदर. भारतीय जनता पार्टीन तें स्वप्न पळोवचें न्ही की आमी खंय तरी चुकलां म्हणटा. आनी सोशल मिडियाचेर सडनली ते एक्टिवेट जाल्ले आनी एक्टीव जाल्ले. लोकांचें जें एस्पिरेशन, लोकांचो जो विश्वास आमचेर आसा तो खंयच आमी ताका तोडो वचपाक दिवचे ना. हाजे बद्दल खंयच्याच गोंयकारांक डावट आसपाक जायना. कोणाकूय जर दिसता की अलायन्स तुटचें म्हणून जाल्यार तांणी तो विचार वेगळो करचो. आमी तातूंत भितर खंयच ना फ्युअल घालतले ना ह्या गोश्टीचेर उलयतले. कारण जो विशय आसा अलायन्साचो तो आम आदमी पार्टी फुडें व्हरपाक गोंयकारां खातीर बांदील आसा. आम आदमी पार्टी तर्फे आमी सदांच प्रयत्न करतले की गोंयचे प्रत्येक ऑपोजिशन पार्टी जी आसा ती एकठांय फुडें सरतली. कारण दॅट इज ओनली वे अहेड. दॅट इज हाव वी आर गोइंग टू सेव गोवा. दॅट इज हाव वी आर गोइंग टू डिफीट दीस करप BJP. नाजाल्यार फ्रॅगमेंटेड वोटींग जें आसा पळय तातूंतल्यान कोणाचो फायदो जायना.